कोविड दुयेंताक लागून देशान लॉकडावन केल्लें तेन्ना केंद्र सरकाराच्या कामगार मंत्रालया कडल्यान इमारत बांदकाम आनी हेर कमी दर्जाची कामां करपी कामगारांक लॉकडावना वेळार मानधन दिल्लें. गोंय सरकारान मात ताचो दुरुपेग केला अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डे म्हणटा. गोंय सरकारान जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक नदरे मुखार दवरून आपल्याच मनशाक मानधन दिवन खरें काम करपी कामगारांचेर अन्याय केला अशें बर्डे म्हणटा. अंडर बिल्डिंग एक्टाच्या अंडर जे लेबरांक जे पयशे जे दिल्लेले आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे व्हडले स्कॅम आसा. तेतूनसून अशें दिसून येयला जे पेपर जे आमी अंडर RTI जे डॉक्युमेंट अंडर लेबर कमिशनाचे अंडर आमी ऑफिसांसून जे पेपर जे काडलेले आसा न्हू ते पेपरान जर पळोवंक गेले जाल्यार आयज जे 15,300-400 जे लोक आसा न्हू भितर युनियन बँक ऑफ इंडिया हेतूनसून एकावंटाक पयशे घातले म्हणटात ते. खूब जाणांचे अकाउंट नंबर दिलेले आसा हेतूनसून हांव दाखोवंक करता की हे जे आसा तुमकां कलर जो आसा न्हू हो ही नांवां ही मनशाची. आतां फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा फोंडेकर म्हणून आनी ताका पयशे दिला म्हणून सांगला गोवन लेबर कमिशनरानसून आनी हेतूनसून पळोवंक गेल्यार अकाउंट नंबर हांगा कांयच ना. आनी परत पळोवंक गेले जाल्यार हांगा हे लोकांचे हांव सपोज शितल पोळ म्हणून आसा तेजे हांगा अकाउंट नंबर आसा आनी हांकां पयशे पावला म्हणून सांगतात. आतां जर अकाउंट नंबर जर हेंच्यांनी दिल्यात सरकारान खंयच्याच मनशांनी वचून स्वताहून अकाउंट ओपन केलेलें ना आयज पासून. आमी अशें काणक्या हांव म्हापशा शहरान रावता कारणान म्हाका शहर सायडीचे म्हणजे हांवें सर्वे जर केलो तर आमच्या विलेजी कुशीक काणका विलेज आसा. काणका विलेजीन एक 2554 नंबर एक प्रदीप कोरगांवकर म्हणून आसा. ताका हांवें सहज फोन करून विचारलें की प्रदीप तुका अकाउंटाक पयशे पावले काय म्हणून. तो म्हणलो आपणाक खबरूच ना कितें तें. थंयसर एक शॉप आसा. शॉप जर आसा तर तेज्या अकाउंटाक पयशे वयता आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें सांगता बिल्डींग एक्टच्या अंडर जे लेबर जे आसा न्हू ताका तो आमी पयशे दिवपाचे केल्लेले आसा म्हणून. पूण पयशे जर ते खरे मनशाक पावलेले तर आमी मान्य करता लागले. पूण हे जे सरकारान जे पयशे जे दिल्लेले आहा न्हू राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो खंयच्या बाबतींत आक्षेप काय ना. तर पयशे जर बऱ्या घरान जर पावलेले पयशे हेंच्यांनी जे आपले मर्जीचे मनशांक जे पयशे दिल्लेले आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे फुडें झेडपीचे इलेक्शन जे आसा न्हू ते दोळ्या समोर नजर दवरले आनी हेंच्यांनी पयशे दिले. हितून सहज कितें लागून दिसता आमी जे पेपर जे काडले आनी ते पेपरान जर आमकां अशें आढळून येयलेलें आसा की ज्यो म्युन्सिपाल्टी एरियेन आहा न्हू कोणाकूच हेंच्यांनी पयशे दिल्या. चुकोन 2-3 मनशांक म्हापसा म्युन्सिपाल्टी एरियेन चुकोन पयशे पावलेले आसा. तसोच बिचोली म्युन्सिपल कावन्सील जर आसा बिचोली म्युन्सिपल कावन्सिलाक पयशे कोणाक मेळोंक ना. आतां मारगांव म्युन्सिपल कावन्सील आसा पणजी म्युन्सिपल कावन्सील आसा हे कावन्सिलाच्या एरियेन लेबर ना थंयसर लेबर रेट लागना का म्हणटा हांव. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार न्हू आयज खरोखरच ही झेडपीच्या इलेक्शनाक लागून दोळ्या समोर दवरून प्रत्येक मनशाक तेंच्यांनी पयशे दिल्लेले आसा. गोंयांत कमी दर्जाचे काम करपी कामगार आसात हेंवूय आतां स्पश्ट जालां. गोंय सरकारान लॉकडावना वेळार कामगारांक दिल्ल्या मानधनाच्या वळेरी वयल्यान गोंयांत कितले कामगार आसात ते वळेरी पळयल्यार कळटा. देखून मंत्र्यांनी गोंयांत काम करपी कामगार गेले म्हणून बोवाळ करचो न्ही अशें संजय बर्डे म्हणटा. हे मायकलाक हांव सांगूंक करता तूं जे म्हणटा तुका लेबर जर जाय न्ही तर ही जी नांवां लेबर एक्टाच्या अंडर बिल्डिंगेन जर तो पयशे जर दिले न्हू हे सगळ्या लोकां कडेन तुका आयज लेबर हे आहा. आयज जे हेंचे कडेन पळोवंक गेले जाल्यार हांवें जी नांवां घेतलेलीं आसा थोडे भितर एक वजे म्हणून आहा काणकेचो वजे भट ते भट जर लेबर हे नात्यान जर पयशे जर घेता भट तेजी भाव भयण आई कोण तरी आसा तांकां अकाउंटाक पयशे पावल्या. हे बिल्डिंग एक्टाच्या अंडर हे भितर पडटा वजीक हे पयशे कशे पावले हे आयज व्हडले स्कॅम आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान. आनी जे आयज पयशे जे वयर परत जर दिल्ले तेंच्यांनी आसा आतां तांकां जर फोन करून विचारीत जाल्यार ते म्हणटा आपणाक खबरूच ना म्हणटा. पूण पयशे अकाउंटाक गेले कोणाचे. पूण हांवें अंडर RTI कितें सांगलेले लेबर कमिशनराक म्हाका जे अकाउंटाक जे पयशे जर पावल्यात तेंची म्हटले म्हाका रसीद जाय. हेंचे कडेन अकाउंट नंबर नासतना RTGS हे कशें जाले. आतां आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अशें म्हणटा जे बाकीचे लोक पंचायत एरियेन सोडून जे म्युन्सिपाल्टी एरियेन जे लोक उरलेले आसा न्हू ते एरियेन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान प्रत्येक घरान व्हरून पयशे दिवपाची. सद्याची परिस्थिती अशी आसा कोणा कडेन पयशे ना. हांव माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जर हे पयशे जर कोणाक 15,300 जर पावले म्युन्सिपाल्टी एरियेन हेंच्यांनी प्रत्येक जे कोण लेबर हे नात्यान जर तुमी जर पळयता जाल्यार तांकां तुमी पयशे घरा कडेन व्हरोन दिवपाचे. आनी हे कोविड-19च्या अंडर जे स्कॅम व्हडले चालू आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे खरोखर व्हडले स्कॅम आसा.